विसा उपरांत तुमकां येवकार। काही दीस पयलींच इंद्रानगर चिंबलच्या लोकांक हेल्थांच्यान सिवरेज गटरांत सोडची न्हय म्हूण नोटीशी आयिल्ल्यो। जिरवणी मारची म्हूण आदेश दिल्लो। चिंबला सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट घालचो म्हूण पळोवणेक आयिल्ले कडेन थळाव्यांनी मागणी केल्ली, मात आजून हें काम जावंक ना आनी आतां PWD येवन डिस्कनेक्शनां करता म्हूण थळावे तिडकल्यात। RDX गोवा खातीर चिंबलच्यान संजय मनोली। माझे नाव मानियल वाज, इंद्रानगर चिंबेल हांव रावता। आतां कितें जालां, फाटल्या दिसांनी आमकां नोटीसो दिलेल्यो हेल्थान की तुमी जिरवणी मारची आनी जे सिवेज वॉटर आहा पळय तो हितून सोडचो ना म्हणून, कित्याक गटारान सोडचो ना म्हणून। ताका लागून कितें आहा, हेणी सगळे हे कलेक्टर येयलेले, डेप्युटी कलेक्टर जावं PWDचे सगळे येयलेले, हेणी हिंगा इन्स्पेक्शन केलेलें आनी आमची मागणी आसलेली की जी पळय इंद्रानगरची जी सिवेज येता ती सिवेज सकाळी सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट घालचो आनी मागीर ते ट्रीट करून तो फुडें सोडचो म्हणून। पूण ते सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे तेणी इन्स्पेक्शन गेल्या अजून पासून कांय ना, तेंची खबरच ना। आतां हेल्थाचे हेजे PWDचे येयल्या हिंगासोर डिस्कनेक्ट करपाक, तुमी पळोवंक शकता एक हिंगा डिस्कनेक्ट केला तेणी, रँडमली डिस्कनेक्ट कोत्ता। हे डिस्कनेक्ट कोत्ता आसतना एका घराचें दुसऱ्या घराचें मोदें आनी कोणाचें तिसऱ्या घराचें कोत्ता। हांव कितें म्हणटा, हें करचे सुवातेर तुमी आख्खी फूल टँकूच बंद करा। वॉटर सप्लाय जो मेन टँक आहा पळय तोच आख्खो फूल बंद करा, ते सगळ्यांक बंद जातलें। अशें म्हणलें एका अशें दिसता की हिंगा कितें पॉलिटिकल कितें चलता काय, की पॉलिटिशियना कडेन कोण घोट ना पळय तेंचें कितें पयलें डिस्कनेक्शन कोत्ता, हें हांवें चाललें तेंकां PWD। ते म्हणटा रँडमली डिस्कनेक्ट कोत्ता, रँडमली आमकां नाका, सगळे काळ आनी वयर तेणी डिस्कनेक्ट करचें। आनी जे आमचो डिमांड आहा सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जो हेका दिवचो इंद्रानगर, तो तेणी आमकां फुलफील करचो। ते कित्याक आजून पासून करना, हें जाता तितलें बेगीन करपाक जाय। आतां समज तर फाल्यां सगळ्यांचें उदक आलें 1200 मोर दॅन 1200 लोकांचें हिंगा डिस्कनेक्शन करपाचें आहा जाल्यार फाल्यां तर हिंगा उदक ना, धाकटी भुरगीं आहा, कितें करपाचें? पयलें तुमी हेंकां लोकांक मारतले जिते मारतले इतल्या लोकांक 10,000 कितें लोक हिंगा आहा, इतल्या जाणांचे तुमी डिस्कनेक्ट करून सगळ्या लोकांक मारतले काय म्हणटा? हे गोवोरमेंटा कडेन एक हें आहा, क्वेश्चन आहा। दुसरें म्हणल्यार आमचो MLA, जेन्ना तूं एका इलेक्शनाक बसता तूं घरांनी येता न्हू लोकांच्या इलेक्शन हें वोट मागपाक। आयज हो प्रॉब्लेम जालो, तुवें हांगासर येवंक जावो, हांगासर येवन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जावो। मेन म्हणटा तो MLA हिंगा जावो, दुसरी म्हणल्यार पंचायत जायी। हे सगळे तुमी आमचे हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा गोवोरमेंटा कडेन वचून ते सगळे डिमांड दिवपाचो आनी हे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जाता तितले बेगीन आमकां हिंगा दिवचे।